बरं असा ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. आज माझ्या मातशें दुसरें रूप पळयता तुमी. बायकार आसा आनी आतां हांव बोरये वता. म्हाका वळखपाक शकना हे हेल्मेट आनी गॉगल घालून साफूय बांदला हांवें. पण आतां हांव बोरये वता. ऑन दी वे आसा आनी वाटेर आतां वतना न्ही म्हाका कांय बरे बगळे दिसले हांगा. सो म्हाका अशें शूट करूं अशें दिसलें. सो पावलें की तुमकां परत मेळटा. प्राचीन शेवपुरी गेल्या टेस्ट करून पळया. ना रे रा ती म्हाका दवरल्या शेवपुरी. तोंड बरं बरं बरें जालें रे. कितली घेवन बसला रे. उलय मरे कितें. आज खवता आमी कितें आसा. आज लालकी बोरयेची लालकी. काल कितें जालें. काल सिंहासन. आज लालकी आनी फाल्यां फाल्यां तूं बोरयेकार सांग मरे. फाल्यां सुकासन टिक्की आशिल्लें तेका. हां सुकासन तें फाल्यांचें तें फाल्यांचे रोज थंय दवरला फाटल्यान तें दवरला. कितें नाश्ता आसा मरे फाटल्यान. आसा खावपाक आसा मागीर या. हय आपयला आमकां. श्री नवदुर्गा देव्यै नमोस्तुते. सो फ्रेंड्स, बोरये न्ही ह्यो 2 जात्रा जाता. एक रामनवमीची आनी एक कार्तिक पुनवेची, जी ऑक्टोबर नोव्हेंबरान जाता. सो ही रामनवमीची जात्रा पाडव्याच्यान स्टार्ट जाता. गुढीपाडव्याच्यान 5 दीस पालख्यो आसता सतत. आनी मागीर आसनां सुरू जाता. पयलें सिंहासन आसता, मागीर लालकी म्हणून आसता आनी मागीर सुकासन आसता. सो आज लालकी उत्सव आसा. लालकीचेर बसून देवीची मिरवणूक काडटले, म्हणजे प्रदक्षिणा घालतले देवळा. आनी अशें हें देवळाक जात्रे निमित्त सजयलां. रामनवमी निमित्त सुंदर अशें डेकोरेशन केलां. बरें दिसता सारकें, मन प्रसन्न जाता. मागीर रामनवमी दिसा रामजन्म आसता. दनपारचो 12 रामजन्म जाता. रातचें मागीर वीरभद्र आसता. आनी दुसरे दीस मागीर त्याच राती मागीर व्रत वता. देवी आपल्या भावाक मेळपाक वता. नवदुर्गा आई नारायण देव म्हणून हांगा मंदीर आसा, थंय मेळपाक वता. आनी मागीर परत ती दुसरे दिसा रातची येता. सो अशें उत्सव आसता देवीचो बोरये ह्या गांवांत. सो सगळीं जाण लग्न करून दिल्ली बीन चलयो आसा ती बीन येतात ओटी भरपाक. मागीर खूब जाणांची पट दिवपाची आसता. सो ती ह्या जात्रेक नाजाल्यार कार्तिक पुनवेक दितात. सो अशें करून खूब गर्दी आसता ह्या जात्रेक. आनी त्याय जात्रेक बीन आसता. आनी हे भटजी श्री बाबू देवारी. नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते नवदुर्गा नमोस्तुते. नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी नवदुर्गा नमोस्तुते. सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी नवदुर्गा नमोस्तुते. सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी नवदुर्गा नमोस्तुते.
आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते नवदुर्गा नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी नवदुर्गा नमोऽस्तुते पद्मास्तनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माते नवदुर्गा नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगस्थिते जगन्माते नवदुर्गा नमोऽस्तुते नवदुर्गाष्टकं स्तोत्रं यः पठेन् भक्तिमानरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं नवदुर्गा भवे नित्यं प्रसन्नवरदा शुभा इति श्री नवदुर्गाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम् गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हांगा हो एक पक्षी येता म्हाका सांगता तो डेली असो येवन चोच मारता खंय जनेलाचेर फ्रेंड्स हे तुमी मॉप पळयता न्ही हे एक्चुली न्यू मॉप आशिल्लें पण तें अशें चलना म्हणजे खूब फोर्स केल्यार खूब फोर्स घालचो पडटालो अशें हें करपाक सो त्या खातीर मान काडून दवरलेलें सो एक्चुली हांवें आमच्या घराय सेम जाल्लें सो हांव एक उपाय दाखयता तुमकां हांगा सो पयलीं वयलें हें झाकण आसा न्ही कॅप आसा तें काडपाचें तें इजिली रिमूव जाता आनी मागीर हांगा पळया कितलो हांगा गार्ड येता सो हांगाच प्रॉब्लेम आसा तो हाज्या खातीरूच जायना सो हें अशें रावंड रावंड घुंवडावन येता हें वयलें कॅप सो अशें रावंड रावंड घुंवडावपाचें आनी तें काडपाचें सो इशू हांगाच आसा हें हांगा हें आसा न्ही लोखणाची अशी थंयच तें कळमला पळयात आनी त्या खातीरूच ताका जर उदक लागलें न्ही तें कळमता त्या खातीर थंय आतां ग्रीसिंग करया आमी तेल लायता हांव आतां तेल मातशें शेकेलां पण कांय प्रॉब्लेम ना सो ताका तेल लावपाचें तेल लायलें म्हणटकीर तें कळम आसा ती वता हांव अशें तेल लायता हेका आनी मागीर हो हांगा होल आसा तेतुनूय बीन थोडें तेल घालपाचें ग्रीसिंग करपाचें आनी हे कॅप आतां तेतून हांव घालता सो पळयात फ्रेंड ते गेले बरोबर आतां कितले इजिली ते फिरपाक लागले अशें सो आतां आमी ट्राय करून पळोवया जाता जाल्यार सो ती पळया आतां कितले इजिली जाता तें सो तुमकांय जर घरा असो प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तुमी हो मेथड यूज करून पळयात म्हाका दिसलें की तुमकां हें सांगचें अशें बिकॉज खूब जाणांक हो प्रॉब्लेम जाता म्हाका एक्चुली वास्कोय बीन जाल्लो सो हांवें ट्राय केल्लें सो सक्सेसफूल जाल्लें सो म्हणून हांवें हें हांगसर बोरयेय बीन तेंचें ट्राय करून पळयलें सो इट्स अ ट्रायड एंड टेस्टेड मेथड तूं अनपचें नव्हता कटकटी माझ्याकडे भाजून जायना बरोबर काजू बसता अम्मा भाजल्यो आता काजू भाजल्यो ही दुवर येता उठ उठ पिशवी कट्टली
थोडे बारकेल्यो करपले आसतले. तू तशेंच करता अम्मा, हेतून घालता. हय हांव अश्यो केन्ना ना गो, ते आजच खाल्यार जाय सांगता कितें हांव वता तांबड्योच करता, अश्योच फोडटा त्यो बऱ्यो जाता तांबड्योच केल्या उपरांत. हॅलो सोलता ते आता डायरेक्ट घालपाच्यो काय त्यो आनी पुसपाच्यो बीन. सोलपाच्यो फ्रेंड्स होममेड काजू. समज ती पणस लिपयल्या कितें रे? केल्या तर कोणी काढत म्हणून बरें पण असतं. ए कित्याक फातर मारता? आणि काढा तू. ए आमच्या हे काकीले घर फ्रेंड्स. ना घर अशें दाखवना गे. ना आता ब्लू टी गेली, आता गंजनाची चा. हे पळय मी 2 काजी आसा हांगा. हे पळय फ्रेंड्स, आमी आतां फाटल्यान अशी भोंवपाक गेल्या पासयेक. समज आसा हय काजू काडपाक काजू अजून तितले लागूना. थोड्योशो लागल्यात काजू ते पळय काडटात. हांव काडटा. पयलीं खूब लागताले काजू, आतां कांय ना. आतां लागता ते. पयलीं आमी येताली अशी पासयेक. पुरानी यादे. इल्लेशें सकल पाणी जालें आनी तेका काजू लागला फ्रेंड. खंयचे तितून चड हे करता. खंय रे? अरे तू सगळे झडयता, समन हांव करता दी. बरो आसा? आमकां बरो टेस्टी. राम गेल्याचो वर नाक चाफी न्ही? देंवयल्याचें नाग आसा दिसता भितर. कॅन्डी व्हेरी गुड. नटी कशी वय सारकी. अले लॉस्ट. तू युट्यूबार पावतला आता. सारकें लय कळ्ळें ना. आनी पुणाक बी हांव पळयना. पुणाक बी म्हाका हांव सादी वर पुणाक बाय न्हू बसाय लायलें 3 नंबराक. D2.
पायाकडे पळ सांभाळून घ्या.